प्रितीच्या भावान भयणू, आयची वाचपां आमकां बरी शिकवण दितात. आनी आयची वाचपाची नियाळ करता आसतना म्हाका एक काणयेचो उगडास येता. एक बायल तीन एक तेजी शेजाऱ्याचें कितें तरी आयकलोलें आनी ती खबर दुसऱ्याक कोणाक सांगली, म्हणजे ते बायले वयर तेजे शेजान्नी वयर. आनी ही ती शेजाऱ्याची जी खबर सांगली ती बरी खबर न्हू. जायते फावटी आमी जाणात आमच्या जिवितांत कितें आमी रोखडेंच कितें वायट कितें आयकलें वो कितें बरें न्हू वो कितें सरप्रायजींग आहा तें आयकलें आमचे शेजाऱ्याचें बी आमी रोखडेंच सांगतात न्हू. इंग्लिशीन आमी म्हणटात गॉसीप करतात न्हू. ते भाशेन तुमी तो एक तेजे शेजाऱ्याचो कितें सांगलो आनी ती सगळे आख्खे वाठाराक आख्खे गांवच्यांक गमोन आयलें आनी ती खबर सगळ्यांक कळ्ळी. आनी तेजे शेजाऱ्यांनी तिणें आयकून बरें दूख जालें. आनी थोड्या दिसांनी तिकाय कळ्ळें की जे बायलेन सांगलोलें की आपणें कितें केलां वा आपणें कितें खबर ही स्प्रेड केल्या ती सारकी न्हय म्हूण. आनी तिका तें बरें दूख जालें. आनी हें आतां कितें करून परतून घेवचें वा कितें हें सगळें सारकें करचें तें येवजून ती एक गांवच्या एक वायज मॅन न्हू बुद्धिवंत मनशाक मेळोंक गेली. आनी तेणें म्हणलें म्हाका कितें तरी एडवायस दी हें सारकें करूंक. आनी त्या मनशान ताका म्हणलें बाजारांत वच आनी एक कोंबी घे आनी ती मारून तूं घरा वयता आसतना तेजे पागटां वाटेर उडयत वच. आनी तिणें तें कितें सांगलोलें तें केलें. आनी दुसऱ्या दिसा ती परतून त्या मनशा बरी आयली आनी म्हणूंक लागली आपणें केलां. मनीस म्हणूंक लागलो आतां वच आनी ती पागटां काडून आपणाशी हाड. ती बायल गेली आनी तिका चड पागटां मेळोंकूच नात ते कोंबयेची. तिका एक चडशें 2-3 मेळ्ळीं आसतलीं. ती घेवन परत आयली. कित्याक सगळीं पागटां वाऱ्यान उडोवन गेल्लीं. आनी जेन्ना ती त्या मनशा लागीं परत येता आनी म्हणटा आपणाक सगळीं मेळोंक ना तेन्ना तो मनीस म्हणटा की अशेंच जेन्ना आमी दुसऱ्यांची गजाली करतात तेन्ना आमी एक फावट उडोवंक तें सोंपें पूण तें परतून हाडूंक बरेंच कठीण. तें एकदां गेलें जाल्यार तें सगळ्यांकूच तें बरें जायना. मोगाच्या भयणो, आयची वाचपां आमकां तेंच करतात. आयच्या पयल्या वाचपांतूय आमी तेंच आयकलोलें आसा. सिराकाच्या पुस्तकांतलो बरयन म्हणटा मनशाच्या उलोवपा वरवीं तो मनीस कसल्या स्वभावाचो आनी कसले तरेची फळां दिवंक पावता तें आमकां आयचो पयलें वाचप सांगता. आनी जे आतांच खाणी आमी जे आयकल्या तातूंत आमी पळयलां एक बायलेच्या एक उतराक लागून ती न्हय फकत ताचोच पूण थंय दुसऱ्याचोय तेच्या शेजारीचोय ताणें नांव पिड्यार केलें आनी तिचेंय नांव तिणें पिड्यार केलें. तिणें तेच्या उलोवपांतल्यान तिकाय घडी एक नांव पडलें आसतलें. घडी ही बायल सारकी न्हू, हिका कितें कळ्ळें जाल्यार ती रोखडीच गजाली करता अशें म्हणून तें घडी पडलें आसतलें. आनी हेंच आयज आमकां पयलें वाचप शिकयता. आनी आयच्या ह्या पयल्या वाचपाचेर मोगाच्या भावान भयणो आमी नियाळ करता आसतना कांय उतरां आमी घेवया. पयलें म्हणल्यार कुंभाराचें आयदन. कुंभाराचें आयदन बाटयेंत घालून कोसाक लायतात तशेंच मनशाची परिक्षा तांच्या उलोवपान जाता. एक मातयेचें आयदनाची परिक्षा उज्यांत घालून करतात. तेच भाशेन मोगाच्या भावान भयणो आमची परिक्षा जाता तेन्ना आमी आमच्या उतरांचेर आमचो कसलो स्वभाव तो आमकां कळोन येता. आयज आमकां आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या उतरांतल्यान बरीं उतरां दिवंक आयज देव आमकां उलो करता. दुसरें म्हणल्यार फळां. आमी तरी बरीं फळां दिलीं जाल्यार आमी बरीं स्वभावाचीं मनशां जावंक गरजेचीं. आयज पयलें वाचप आमकां फकत उतरांचेर आमचे उलोवपाचेरच नियाळ करता आसतना आमकां बरीं फळां उलोवपांतल्यानच आमकां बरीं फळां दिवंक आपयता. जायते फावटी न्हू मोगाच्या भावान भयणो आमचीं उतरां जीं आसतात तीं दुसऱ्यांक केन्ना हर्ट जावपाचीं आसतात. आमी उलयता आसतना चिंतून
आनी शिटूकसाणेन आमी उलोवंक जाय नाजाल्यार आमी कांयचे कांय उलयतात आनी आमी दुसऱ्यांची भावना पळयनात आनी तांकां तें दूख जाता आनी आमी दुसऱ्यांक दुखोवंक पावतात. आमचे जिवितांतल्यान आमच्या काळजांतल्यान आमी बरीं फळां दितलीं जाल्यार तेन्ना आमी दुसऱ्यां लागीं उलयता आसतना माये मोगान आनी एकामेकाक अंडरस्टँड जावन आमी तीं फळां दिवंक उत्पन्न करूंक गरजेचीं. मोगाच्या भावान भयणीनो, ताकाच लागून आयच्या दुसऱ्या वचपांतूय भाग्यान पावलो जेन्ना मरणाचे विशयाचेर उलयता आसतना आमकां तो हेंय सांगता की आमी सुम्याची सेवा करूंक गरज. आनी सुम्याची सेवा आमी कशी करतले? आमी आमच्या भाव भयणाक आदाराची जावन आमी आमच्या शेजाऱ्याक आदाराची जावन तांकां गरजेवंत पावोवंक तातूंतच आमी देवाक जेजूक पडोवन आमी तांची सेवा करूंक आयज आमकां दुसरें वाचोवपूय आपयता. आनी आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयलां, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू जायत्यो शिकवण येता, जायते वापारीन तो आयज उलयता. आनी आयचे पयलें म्हत्वाची शिकवण दिता म्हणल्यार जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणीनो आमी रोखडीच दुसऱ्यांची नीट करूंक आमी पावता. आमी रोखडीच दुसऱ्यांचें वायट कितें तें आमी पळयता. आमी दुसऱ्यांक रोखडीच एक टायटल कसो घालता. केन्ना कोणें कितें केलें रोखडोच ताका टायटल केन्ना कितें केलें. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत कितें वायट आसा तें पळयनात, पूण आमी रोखडीच दुसऱ्यांचें वायट करूंक पळयता आनी दुसऱ्यांक आमी सारकें करूंक चिंतता. आनी तेंच म्हणटा जेजू, जेन्ना आमच्या दोळ्यांत जी पाट आसा ती आमी काडूंक ना जाल्यार आमी आमच्या भावाच्या भयणीच्या दोळ्यांतलें किसर कशें काडूंक जाता खंय आज जेजू आमकां विचार करता. आयची ही वाचपां मोगाच्या भावान भयणीनो जायती शिकवण आमकां दितात. आनी शिकवण म्हणल्यार आमचे जिविताचेर नदर मारूंक, आमचें जिवीत कसलें काय तें आमकां पळोवंक आनी नियाळ करूंक आमकां आपयतात. आयचें वाचपां आमकां चडशीं उलोवपां उतरांचेर आमकां नियाळ करतात. हीं उतरां न्हू आमच्या उतरांचेर नियाळ करूंक राविल्लीं आसात. आमी दुसऱ्यांची नीट करूंक ना जावच्याक, पूण आमी बरीं उतरां उलोवन बरीं फळां दिवंक एक बरें भांडार कशें जावंक आमकां आपयल्लें आसात. आमी हे भांडारांत सुरवातेच्या उतरांत म्हणलें ते भाशेन आमी बरें घालूंक येता आनी वायटूय घालूंक येता. आमी तें कितें घालतात तें आमी पळोवंक नियाळ करूंक गरजेचें. आनी जेजू हेंच करूंक आयज तुमकां आनी आमकां सगल्यांक आपयता. हें करता आसतना मोगाच्या भावान भयणीनो जेजूचोच आदार म्हाका गरजेचो. जायते फावटी न्हू आमी हांवें म्हणला ते भाशेन दुसऱ्यांचें नीट करूंक आमी पावतात, पूण आमी आमच्या जिविताची नियाळ करता आसतना देवाच्या आदारान देवाच्या उतराच्या आदारान आमी नीट करूंक गरजेची. देवान आमकां सगल्यांक आपलें उतर दिल्लें आसा आनी आमच्या लागीं तें आसाच. घरा कडेन आमच्या लागीं बायबल आसा, देवाचें उतर वाचुया. आमी आतां काळ बदलता आमी जायते फावटी देवाच्या उतरां सुशिल्लीं पयस गेलोलीं आसात. देवाचें उतर आमी सदांच आमच्या घराब्यान वाचूंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर वाचप करता मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी देवाची येवजण आनीक आमकां कळमा येता. देवाची खुशी कितें तें आमच्या जिवितांत कळमा येता आनी आमी देवाचेरच भाव धरून ताच्याच पावलांनी चलोंक पावतात. आयज देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनी आमच्या तोंडांतल्यानूय बी आमच्या कुन्यांतल्यानूय बी देवाचीं उतरां भायर काडुया. देवाची उतर आमी दुसऱ्यांक परगट करुया. तर हेंच नियाळ करता आसतना हेंच आयच्या दिसाक आमच्या मागणें जावं दी. आमच्या जिवितांतल्यान देवाच्या उतराक आमी मान दिवन आमी देवाचेंच राज प्रगटणेची खबर दुसऱ्यांक वांटूंक आमच्या जिवितांतल्यान हेंच करुया.